Page 1, A1. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं. बाबयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी सगळीं दर आयतारा दीस मिसान वांटूंक येता. पयले सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिता. ताणें आमकां सगळें बरेंपण फावो केलेलें आसा आनी हें अणभवलेलें आसा आमी. पूण आमी ह्या जिवितांत खूब वायटूय अणभवता. केन्ना केन्नाय दुसऱ्याक लागून, केन्नाक आमकांच लागून. हें कित्याक लागून घडटा? आमी जाणो जावया की देवान सगळें बरें केलेलें आसा खरें, पूण वो दृश्य आसा आनी तें आमकां आपल्या ताब्यांत करूंक सोदता. देव आमकां सगळें बरेंपण दिवंक आवडटा आनी आमकां हांगसर खूब थंयसर कश्ट दूख सोंसचें पडटा. तर ह्या वेळार देवान आमकां देणी आमी तर देवाक एकवटून ती वापरूंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजांत थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां जागवार मारी सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. महिमा देवाक, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सोरपोतवेदा देवा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा. महिमा देवाक, उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तू संवसाराचे पाप काढाय आमची
बापाच्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येशू ख्रिस्त एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी मागुया सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी धोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. मोडण्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतयां पोरस व्हरतें तिचें मोल तिच्या पोतीचें काळीस तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळ्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. ल्होव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच बोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फटकिरी आनी स्वरुपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते ओस्तोरेक वाकाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्यांशी तिच्यो कोन्यो तिची वाकाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाकांचे वाळी पोरी फुलतली तुजी गोरखान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. सबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसाल्यांत तुज्या नात्रां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. सबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. बागिवोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बोरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालुंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोलें निसंटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. बावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटोच
एरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, utramode utochive devotusha pustokatle melia kalzak zakoichele novia chivante bochele soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेदना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे परी सुर्गेचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपल्या हुशारकाये प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पूर्ण लिपयलो. जायतो काळ बदलल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी पोत्तून आयलो आनी तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शबास, बऱ्यान खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हणून दाखयलो देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शबास, बरें आनी खात्रेचें चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लूंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तो तुजो, तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वंपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लूंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक
जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर कोळांत तर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो 1 तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितले आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याक उपकारान आसलेली ह्या साकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुदोन कोत्तली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावानो, देवान आमकां सगल्यांक तालेंत दिलेले आसा. म्हणजे ताणें आमकां धेण्यांनी भरलेलीं आसात. कोणाकूच ताणें उणें करूंक ना. पूण आमी आळशी जावंक फावना म्हणून आयच्या वाचपान आमकां सांगलां. आळशीपण आमच्या मदें सगळ्यां मदें ती येवंक शकता. आळशी जालें म्हणून कितें करता आमी? कांयच करिना. आयज पळयलां आमी तिसऱ्या त्या चाकरान कितें केलें पळय तें. कांयच करूंक ना, तशेंच दवरलें. पूण कित्याक ताणें दवरलें? तो हिम भियेलो तो ताचे कडेन आनीक मागतलो म्हणून. आमी जेन्ना आमचे कडेन आहा तें दिलें की ना, आमचें सगळें तें आनीक वत्ता. एक कप तर तातूंत आमी च्या घातली, दूद घातलें, तें तें दवरूंक जायना. तें दरीत जाल्यार तें कुसता, पिड्यार जाता. पूण तें तर आमी काडीत दुसऱ्यांक दीत वा आमी पियेत जाल्यार तें पोत्तून भरूंक जाता की ना. तेच भाशेन देव जें आमकां दिता तें आमी कोणाक दिता? दुसऱ्यांक दिता न्हय, आमकांय दिता. पूण दुसऱ्यांक तर आमी दीत आमकां देव आनिकूय दितलो. पूण आमचे कडेन खूब फावटी आसना. पूण जें आसा तें आमी दिवंक जाय आनी देव आमकां आनिकूय दितलो. एकलो भिकारी वाटेर बसोन भीक मागतालो. सकाळीं आयिल्लो तो 5:30 आनी भीक मागतना लोक थंयसर वेतालो, पूण ताका पळयल्यान आसलेलो. कित्याक ताका पळयलो की ना दुसरे वाटेन पळयताली, चलताली. शेकी सांगे एकलो ते सायडीन वेतालो. ताणें पोती हाडली आनी ताचे कडेन भीक मागली. तो म्हणलो म्हाका कितें तरी दी, म्हाका भूक लागलेली आसा. हो मातसो फुडें गेलो, पोत्तून फाटीं आयलो आनी ताचें कितें हाडलें तें पाव दिलो आनी थोडें ड्रिंक आसलेलें तें दिलें. आनी तें दिल्या उपरांत तो वेतालो. तो म्हणूंक लागलो राव. तुवें तें कित्याक दिलें? तो म्हणूंक लागलो भुकेल्लो आसा पळय ताका आमी कितें तरी दिवंक जाय. हांव जाणो भूक कितें पळय ती. तो म्हणूंक लागलो तूं घरा वेतालो न्हय, कोण आसा तर घरा? म्हजीं 2 भुरगीं आसा, बायल आसा. हांव सद्दां म्हजे कडेन दुडू ना म्हणटच 5 मायल्स 5 किलोमिटर चलता आनी घरा येता. थोडेंच जें आसा तें ताका व्हरता आनी तातूंतलें हांवें तुकाय दिलां, कित्याक तूं भुकेल्लो आसा. हांव जाणा भूक कितें पळय ती. तो म्हणूंक लागलो तुवें बरें केलें. तो म्हणूंक लागलो हांव एक गिरेस्त मनीस, पूण हांव हांगसर रावन पळयतालो लोक कसो आसा पळय तो. ताणें चॅक काडलो आनी ताका भरपूर पयशे दिले. तो म्हणूंक लागलो तुजे लागीं नासलेलें, पूण हांव जाण तुवें तुजे कडेन जें आसलेलें तेंच तुवें दिलें, ताका लागून हें तूं आतां घे. मागीर कितें जालें? तो म्हणूंक लागलो वय म्हजे कडेन नासलेलें जें आसलेलें तें हांवें दुसऱ्यांक दिलें म्हणून देवान म्हाका हे भाशेन दिलें. आनी हे भाशेन देव कोत्ता. जें आमचे कडेन आहा तितलेंय आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. पळयात कशे भाशेन पयल्यान 5 टॅलंट घेतले ओ 10 टॅलंट घेतले, सगळें दिलें. कितें देवान दिल्लें तितलें देवाक ताणें दिलें. दुसऱ्यांक दिलें म्हणटच देवाक दिलें जाता न्हय. ही आमची शिकवण आसा. तो ते भाशेन आमी सगळेंच
दिवंक जाय तेन्ना की आमी खरेपणी देवाचें आनिकूय घेतलें हांव देव आमकां भरपूर दिवंक आवडटा पूण देवा सारकी आमी दुसऱ्यांक दिलें की ना देव जो आमचे सगळें आसा तो आमकां आनिकूय दिता तुमी जाणात फिलीप नेरी होय तसोच भुरग्यांक जांकां घर नासलेलें अनाथ आसलेले ते तांकां कोणूच नाका आसलेलो ते म्हणून हितूं रागिश्ट आसलेले कित्याक पायन मायन तांकां सोडलेली म्हणून कोणूय तो तांचेशी येत ते ताका नाका पुरो कोत्ताले वो तांचेशी गेलो देवान ताका म्हणलें तूं तांचो परामोस कर ताका ते खूब पिडापीड दिताले पूण तो तांचे पासून बरें कोत्तालो एक दीस तो जाण आसलो ताका जेवण नासलेलें म्हणून ताणें एक हें हाडली आणी हाडली आनी तातूंत सूप तयार केलो पूण हे भुरगे कितले भुकेल्ले आसले ताणें दिवंक लागलो तांकां आनी ते काबार जावंक लागले पूण काबार जाता ते आनीक बरोंक लागले हे भशेन तोच सारको वचऱ्यान जालें म्हणून देवाक खारकां दिवंक लागलो देव असल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत कोत्ता भयणीनो आनी भावनो आनी आमी ते अणभवलेले आसात तर आमी कोण उजवाडाचीं भुरगीं आमी काळोखांत रावंक फावना आमी आमचेच पासत जिवंक फावना आमी दुसऱ्या पासत जिवंक जाय म्हणून दुसऱ्या वाचपान आमकां पावलून तेसलोनिकाराक सांगलेलें आसा तें आमी बाळगून धरूंक जाय आनी हे भाशेन सगळीं जाणां आमी घराब्यांत आसा तितलीं बायल भुरगीं जेन्ना दुसऱ्यांक दिवंक लागलीं की ना मागीर देव आमकां भरपूर दितलो आनी आमचें जिवीत परिपूर्ण जातलें हे भाशेन जेवच्याक आयज विश्व गरिबांचो दीस सदांच आमी दुसऱ्यांक दिलें की ना कोणाक दिलें जाता देवाक कोण आमकां दिता देव आमकां दिता आनी देवा सारकी आमी दीत रावंक जाय हें सगळें आमचें सगळें घडच्याक आमच्या आतां शेवटेन धरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान आमचें जिवितूच आमी पयले सुवातेर देवाच्या स्वाधीन करया आनी देवा बरोबर हें आमी दुसऱ्यांक दिवंक लागया आनी तेन्नाच की आमी सुफळ जातलीं तेन्नाच की आमचें जिवीत देवाचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जातलें प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजू सगळें आमी सगळें आमचे भितरलें दवरता हे परी देवाच्या जिवितान उदीक आनी उदीक बरोवन ताचे सारकी आमी जावया आनी हें सगळें घडल्या उपरांत देव कोण तें आतां आमी उचारुया सगळीं जाणां उबी रावन काळजान थावन आतां आमी आमचो भावार्थ उचारुया सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारी थावन जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोरपोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आतां आमी देवा फुडें आमची मागणी मांडुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेच्या वावरांत आपले पोरजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडून तांकां फटोवनूय बोगोस सोमेस्तांच्या आनी अदीक करून गरिबांच्या बरेपणाक आनी उदारगतीक पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया विश्वासान मागता बापा
आमकां दोयेन आयकून घे. आमी सोमेस्तांनी देवान दिलोले गूण देवाचे ओडते मोहिमेक आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गरजेक सांपडलेल्या आदाराक आमचें पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. तोरेवार गरजेक सांपडलेल्यांक कश्टावतल्यांक जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय पेकोवणी आदार आनी मनशांक कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमची खाजगी मागणी ते सा देवा मुखार आतां मांडया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मोगाळ बापा, तुजेरूच पातयून आमी तुजे मुखार उबारलेली मागणी आयकून घे. तुज्याच बोळान तुजो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां कुरपेन बोर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 39, C26. पुज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कालीन सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतल्या कोनवाळेन तुवें मनशाक कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडूणार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचें सोवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेचें देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Tuja kusa ani puno život ponavurvi. Tu benam kasoroj ni somja. Sonsaracha sormonara amchi sormonko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत दोर आनी सोर कालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजूच्या एकवटान जितली आमी जियेतल्या तेन्ना आमी सगल्यांचो परामर्श करतल्या कित्याक जेजू आमचे सगळे दुसऱ्यांक मदत करता आनी दुसऱ्या सगळे आमकां ताची मदत मेळटा. पूण हो भावार्थ आमचे सगळें आसूंक जाय. हो भावार्थ आसत तर आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जियेतल्या आनी आमचें जिवीत परिपूर्ण जातलें. तर सगळ्या लोकां बरोबर चड करून जी अनाथ आसात, जी गरीब आसात, जी बंदखणीत आसात, त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक आमी आमचे सगळे जेजू एकवटाया आनी तांचे पासत आमी मागया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस खाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटान ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शिवूंक हे मागणें काळजान थावन म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 55 D15. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बोल भिजलेचे योद्राक चलोन बोल उबेचे तुजे मोगोर मागना जिवीत नाबो जेजू आनी बोधवी तुजे मोगोर मागना जिवीत नाबो जेजू आनी बोधवी. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान
म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खोशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, मातशी बसून आयकात. तुमी जाणात की आतां नोयना आनी फेस्त सायबाचें सुरू जातलें. कोविडाक लागून सगळेंच बदललेलें आसा. माठवान आमच्यान वांटो घेवंक जावचें ना, कित्याक 200 लोकांक घेवंक जाता, पूण 200 लोकांक कसो घेतले आमी? तुमकां सगळ्या जाणांक हजारांनी हांगसर येवंक जाय. खेड जातली, तुमकां धाडपाक बरें दिसना. तर आमी तुमचे पासत आनीक म्हणून तूं उपाय काडलेलो आसा. सदां 10 ते 4 पर्यंत तुमच्यान उमाक येवंक जाता. 10 कित्याक लागून केल्लेलें आसा? आमची मिसां हांगसर जातलीं, पूण हे भशेन लायव्ह टॅलिकास्टींग कोत्तेल्या. हांगसर आमी कोणाक घेना. थोड्यांक घेतलीं तर दुसऱ्यांक वायट दिसतलें. ताका लागून कोणाकूच घेना. तुमच्या फिरगोजींक तुमकां मिसाक वचोंक जाता खरें, पूण हें तुमच्यान लायव्ह पळोवंक जाता. म्हणटच 6, 7 आनी 8 3 मिसां आसतलीं. ही कित्याक लागून? आमी आतां तयारी कोत्ता नोयनाची. नोयनाच्या दिसांनी आख्खें गोंय एके वतीन जे पळय डीन्स आसात तांकां आमी निवडलेले आसा ह्या मिसान भाग घेवच्याक. ते आनीक फिरगोजींचे मुखेली, आनी ह्यो फिरगोजी इतल्या लोकांचे म्हणून हितून ते जमा करतात तांकां. हे भाशेन तितलो लोक हांगसर वांटो घेतलो. तुमच्यान खास हांगसर येवंक जायना, पूण ओत्मीकपणे आमी आतां आमचें म्हणून हितून देवस्पण एकपण वाडयलेलें आसा. देवान आमकां एक नवी दिशा दिलेली आसा. तर हे भाशेन आख्खें गोंय हांगसर भाग घेतले एके वतीन. म्हणटच ते भाशेन 3 मिसां आसतलीं. तिसरें मीस म्हणून हितून इंग्लीश भाशेन जातलें आनी खूब मोटवाशी हांगसर ह्या आमचे डिओसिसीन वावुरतात तांकांय भाग दिल्लो आसा. थोड्या जाणांक म्हणून हितून आमचे भाशेन मीस म्हणूंक जायना, ताका लागून तांकां इंग्लिशीन घेतलेले आसा आनी आमचे थोडे पाद्री तांकांय घेतलेले आसा. म्हणटच हे भाशेन 3 मिसां जातलीं. पूण सकाळीं फुडें आमी 5 पवित्र भोजन दवरतल्यांक. कित्याक तुमी सकाळीं सकाळीं उठून हांगसर येताल्यात. ही तयारी आतां आमीच तुमचे पासत करून दवरता. तर तुमच्यान 5 पवित्र भोजवणेंत भाग घेवंक जाता. तुमचें सगळ्यां जिवीत जेजूक भेटोवंक जाता. आनी हे भशेन ताचे गोठायन मिसान वांटो घेतलो की ना, पूर्णपणे जेजूचो अणभव आमकां मेळटलो. आनी आख्खो दीस सगळें पासत हे भशेन आमी मागतले आनी सगळें बरेंपण जातलें. तर हे भशेन आमचो कार्यक्रम आसा. फुडें तुमकां आनिकूय सांगतलो. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, तुमकां हांव दिनवासता जेजू सवें, कित्याक तुमी जेजूक एकवटोन आसात आनी तो तुमकां केन्ना सोडचो ना. जशे भशेन आमकां जेन्ना मागतात तेन्ना आमचे कडेन कितें आहा तितलें आमी दिवया. भिवचें न्ही, कित्याक आमी कोणाक दिता? दुसऱ्यांक न्हय, जेजूक जो तांचे सवें आसा ताका दिता. तें तर आमच्या मनांत आसत तो आमकां भरपूर आनिकूय दितलो. हे भशेन आमचें उलोवप आनी करप जावन. आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर्वोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव
आनी सोडवणीची बरी खबर पोरकुटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 95 F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी बावरता सदांच करी क्रिस्तांव सावच्याक. सासणाच्या जिवितांत